सकाळी 11 वरांचेर जातली, दनपारां 2 जातली, सांजे 4 वरांचेर गोंयचो मुखेलमंत्री थारतलो, राती 11 वरांचेर सोपूत सुवाळो जातलो. करत करत भाजपाच्या 2 दीस चलिल्ल्या धांवपळीक मंगळारच्या सुरवातीक नव्या मुखेलमंत्र्याच्या सोपूतविधी सुवाळ्यान निमणो पूर्ण विराम मेळ्ळो आनी भाजपाच्या केंद्रीय समितीन सुशेग घेतलो. मनोहर पर्रीकारान संवसाराक खास करून गोंयच्या लोकांक गूड बाय केल्ल्यान गोंयच्या मुखेलमंत्री पदाचेर कोणाक बसोवप हाचे खातीर शेनवारच्यान भाजपाच्या समितीची धांवपळ चालू आशिल्ली. शेनवारा रातीच्यान चलिल्ल्यो बसका सोमारा रातीक सोंपोवन निर्णय घेवन सगळे सोपस्कर करपा खातीर मंगळाराक सुरवात जाली आनी गोंयचो 13वो मुखेलमंत्री म्हूण सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सोपूत घेतलो. मंगळारच्या सुरवातीक सोमारच्या रातीक राजभवनाचेर गोंयचो 13वो मुखेलमंत्री आनी ताच्या मंत्रिमंडळाचो सोपूतविधी जालो. सुरवातीक प्रमोद सावंतान गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. उपरांत मोगो पक्षाचो नेतो सुदीन ढवळीकार आनी गोंय फॉरवर्डचो विजय सरदेसायान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. गोंय फॉरवर्डचे 2 आमदार जयेश साळगांवकार आनी विनोद पालयेकार, मोगोचो 1 आमदार बाबू आजगांवकार, भाजपाचे 4 आमदार विश्वजीत राणे, मिलिंद नायक, माविन गुदिनो आनी निलेश काब्राल, अपक्ष 2 आमदार रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे मेळोन 11 जाणांनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. पळयात गोंय राजभवनाचेर रातचो जाल्लो सरकाराचो सोपूत सुवाळो. 164 Clause 1 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office on the date this administered the oath of office in secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. I request the Honorable Chief Minister Designate to kindly come to the dais and take the oath of office in secrecy. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या करवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलेय गजाल आसूं मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम यथायोगे निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव ह्या खेरीज व्यक्तीक अथवा व्यक्तिकांक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. सुदीन ढवळीकर ईश्वराचा शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव दितायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. मोठे नेते आहेत त्यांच्यामुळे ते राजकारणात येऊ शकले. त्यांनी केलेलं काम गोव्याला त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या एवढं काम मला करू शकेल, मला जमू शकेल असं मी म्हणत नाही, पण माझा नक्की प्रयत्न असेल की त्यांच्यासारखं काम करावं. त्या निमित्तानं ज्या पद्धतीने गोव्याचा विकास त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोन्ही गोष्टीच्या माध्यमातून केलेला आहे, तसाच विकास करण्यासाठी मला बाकी माझे अलायन्स पार्टनर आहेत त्यांची सगळ्यांची साथ
आणि अपक्ष आहेत त्या सगळ्यांची साथ मला लाभेल. नक्कीच गोवेकर ही साथ मला देतील आणि जी मेसेज आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर शेवटी देऊन गेलेले आहेत, विच इज बी पॉझिटिव्ह फॉर ऑल द पीपल स्टेट गोवा. भाजपाक सरकार घडोवपा खातीर यश आयलें. आतां मंत्रिमंडळ वाडपाचेर कितें जातलें हें त्या वेळार कळटलेंच. मात आतां सरकार घडयतना गोंयाक 2 उपमुख्यमंत्री दिवपाच्या अटीचेर भाजपान सरकार घडयलां. तशेंच मंत्र्यांक खातीं वाडटाना भाजपाचे नेते नाका आशिल्ले अटी सरकाराक तेंको दिल्ल्या पक्षांच्या नेत्यांच्यो मान्य करचे ना, अशीच नव्या मुखेलमंत्र्या कडल्यान आनी भाजपा कडल्यान आस्त दवरया.